Welcome back, viewers. We are in this episode of Jano Speak discussing whether there should be restrictions on social media. We have with us Pandurang Gaokar, Kishore Naik Gaokar, and before the break, we were discussing whether this social media can be used for revolutions, how it can be used, and how right now what is happening on the social media front. तर किशोर बाब आम्ही शेतकऱ्याचे उलयताले. पंडोर बाब तुमकां कितें दिसता की किशोर बाबान जे सांगलें की खरी क्रांती जी सोशल मिडियाचेर किंवा म्हणजे लॅपटॉप उगडटकीर कंप्युटर ऑन करतकीर जी दिसता स्क्रिनाचेर की अशी कितें तरी चल्ला भरपूर कितें तरी चळवळ चल्ल्या भयंकर कितें तरी चल्ला हे खरेंच ऑन ग्राउंड झिरो रियलिटी आसता. ताचेर म्हाका डावट आसा. खूब जाण घरा बसूनच कितें कितें व्याख्यानां मारल्या भशेन घालतात फेसबुकाचेर बीन तुम्ही पळयलें जाल्यार. सो ताचेर किशोर बरोबर उलयतलो. शेतकऱ्यांचो जो प्रश्न आसा तो म्हाका दिसता अजूनय आमी सोशल मिडिया आमची हाताळ्ळी ना. जवळ जवळ कालचे फिगर जर राज्यसभेतले पळयले जाल्यार ते ऑलमोस्ट 3 लाखाच्या आत्महत्या पावल्या. सो हो जो अत्यंत गंभीर विशय आहा तो सोशल मिडिया सारक्या वचून येवपाक जाय, वापरपाक जाय आमी. आनी आमी सगळ्यांनी त्या म्हाका दिसता हेल्प करपाक जाय. नाका नाका त्या गजालीक फंड रायझींग जाता. कोण आनी कितें केलां जाल्यार ताका सगळ्यांनी आमी फीडबॅक दिवचो पडटा फेसबूक हेज्या वयल्यान सोशल मिडिया वयल्यान. सो हो जो विशय आसा शेतकऱ्यांचो तो अत्यंत गंभीर विशय आसा. आनी ताका म्हाका सोशल मिडिया हो तुमी आतां बरी याद केली. सोशल मिडिया हो एकमेव तेजेर उपाय आहा कित्याक आमी कितें तरी सगळे जाण मेळून कितें तरी एक योगदान दिवंक शकतात बऱ्या कामा खातीर. आयची जे जो एक जमाना इन्स्टंट फूड, फास्ट फूड, हातूंत सोशल मिडिया इज डेफिनेटली इज इन्स्टंट मिडिया. म्हळ्यार तुका जें दिसता तें तूं इन्स्टंटली लोकां पर्यंत पावोवपाक शकता. ताजेर बंधनां आसची काय नासची हो वेगळो भाग. पूण हेच सोशल मिडियांतल्यान एक हालीं गव्हर्मेंटाची एक अशी भुमिका जाल्या की नॅचरली कितें आसता की एस्टॅब्लिशमेंटा अगेन्स्ट खंयचोय जो मिडिया ओपन टू पब्लीक आसता ताजेर एंटी एस्टॅब्लिशमेंट आवाज चड येतलो. प्रो एस्टॅब्लिशमेंट सदां कमी आसता कित्याक तो म्हणजे कंटेंटेड आसता अशें तरी. तर आज जे गव्हर्मेंटाची भुमिका आहा की सोशल मिडियाचेर बॅन हाडचें कितें हाडचें हातूंत एक भाग आसा की ज्यो मिसइन्फॉर्मेशन स्प्रेड जाता हे आसाच. दुसरे गव्हर्मेंटांतली इंडिव्हिज्युअलाचेर खूब अटॅक सद्या चल्ल्यात सोशल मिडियांतल्यान जे अमूक एक पार्टी किंवा अमूक एक सेक्शन करता अशें तरी. जाल्यार गव्हर्मेंटान हाजे खातीर सोशल मिडियाचेर रिस्ट्रिक्शन हाडपा पेक्षा, बॅन हाडपा पेक्षा कॅन द गव्हर्मेंट डू समथींग एल्स to either neutralize or to use social media in a better way? एक्झॅक्टली. त्याचो सोशल मिडियाचो वापर बऱ्या पद्धतीने जावं शकता. आता कशें जालां की एकदा सरकाराचेर अटॅक सुरू जालो की सरकार तुमकां खबर आहा की जेपीच्या आंदोलना नंतर फुडलो इतिहास असो जालो की मागीर इंदिरा गांधीक इमर्जन्सी लावची पडली. वाय दीस इमर्जन्सी कित्याक हाडली? कित्याक तर ह्या प्रतिकाराक थोपोवपाक लागून इमर्जन्सी हाडली. आता परिस्थिती वेगळी आसा. आता सोशल मिडियाचो इतलो प्रेशर सरकाराचेर येयल्लेलो आसा की सरकार प्रत्येक बाबतींत प्रत्येक गोष्टीक समाजान उघड पडटा. मिडिया किंवा इलेक्ट्रॉनिक मिडिया खूब प्रमाणात रेस्ट्रिक्टेड जाता ह्या संदर्भात. पूण सोशल मिडिया हेतूनसून अशी टिका तयार करता आनी अशें वातावरण तयार करता की सगळो समाज हो सरकारच्या विरोधान वयता अशें जाता. आता कशें आहा की सोशल मिडियाचो जर बऱ्या पद्धतीन वापर जातलो जाल्यार एक सगळ्यात म्हत्वाची गोष्ट म्हणजे सरकार प्रामाणीक आसूंक जाय. सरकारच्या मनान जर आसा की आमी जें कितें करता तें बऱ्या खातीर करता तर हो जो बरो विचार आहा तो जर सोशल मिडियाच्या माध्यमान जर लोकां पर्यंत पावयत आनी रियलिटी कितें हें जर सांगपाचो प्रयत्न जायत जाल्यार तेचो बरोय फायदो जावंक शकता. ऑफकोर्स तुमकां एक सादें एग्जांपल सांगता की जर पब्लीक एडमिनिस्ट्रेशनान गव्हर्मेंट एडमिनिस्ट्रेशनान जर सोशल मिडियाचो वापर जायत जाल्यार कितक्योश्योच गोष्टी सहज साध्य जातात. फॉर एग्जांपल एखाद्या मनशान खंय तरी डेप्युटी कलेक्टर किंवा मामलेदारा कडेन एखाद्या खंयच्या तरी सर्टिफिकेट एप्लाय केलें अशें धरा. ताका सांगतात की ती 8 दिसान तूं यो. ताका जर 2 दिसान जर मेसेज वचत सगळ्यां कडेन आयज मोबायल आसा की तुजी रेजिडंट सर्टिफिकेट तयार जाल्लेली आसा तूं यो आनी कलेक्ट कर. म्हणजे कितले इजी जातले पळय. म्हणजे पावटी ना ऑफिसरालो टायम वेस्ट जायना. प्रत्येक डिपार्टमेंट जर अशा सोशल मिडियाचेर जर त्या डिपार्टमेंटाचे एक प्रतिनिधित्व आसत. फॉर एग्जांपल म्हाज्या एरियेन समजा अमूक प्रश्न आसा. एक अशें धरा की म्हाज्या एरियेन एक PWDशी संबंधीत एक प्रश्न आसा. म्हाका दिसलें की असो एक प्रश्न आसा. हांवें तो जर मारलो आनी तो जर PWDच्या त्या हेचेर जर हें केलो जाल्यार म्हाका जर थंयसून जर उत्तर मेळत जाल्यार कितकें इजी जावं शकता पळया. म्हणजे सोशल मिडियासून प्रशासकीय क्रांती घडोवंक शकता. पूण जाला अशें खरो उपयोग लोकां खातीर. एक्झॅक्टली जाला अशें की बऱ्यो गोष्टी ज्यो आसात पळय त्यो थंय उरल्या आनी वायट गोष्टीचो सामको गतीन प्रसार जायत आसा. त्यामुळे बऱ्या गोष्टीचो जर ह्याच गतीच्या हेतून जर प्रसार जायत न्हू जाल्यार सोशल मिडिया कॅन डू अ वंडर.
आणि आजची घडयेक जर गोंयचोच एक्झाम्पल जर घेतलं, गोंयचें उदाहरण जर घेतलें जाल्यार कितलेशाच सरकारी खात्यांतले कर्मचारी, ऑफिसर सगळे फेसबुकार हेजेर आसात, सगळे आसात. ते आपापल्या कामा खातीर वापरतात दिसभर फेसबूक. गव्हर्मेंट हितून गव्हर्मेंट इंटरनेट, गव्हर्मेंट कनेक्शन, गव्हर्मेंट लॅपटॉप, गव्हर्मेंट कम्प्युटर सगळे ते आपापल्या फायद्या खातीर वापरतात. सो लेट समाजा खातीर वापरा न्ही. सो एक दृश्टीन फेसबुकार जे फ्रेंड म्हूण असतात, सो खरेंच गव्हर्मेंट आणि लोक हे फ्रेंड जावपाक शकतात थ्रू फेसबुक. आता एक हे आसा की दिल्ली हायकोर्टान पयर कितें तरी 21 म्हाका दिसता सायटीचेर कित्याक बॅन हाडची न्ही किंवा कित्याक रिस्ट्रिक्शन हाडची न्ही अशी एक नोटीस कितें काडिल्ली आसा. आनी ताणें थंय कोट केल्लें की चायना भशेन आमी करपाक शकतात अशें कितें तरी. दुसरो एक भाग आसा की एक कोण तरी म्हणला की सोशल मिडिया इज द ग्रेटेस्ट एजंट ऑफ डेमोक्रेसी सिन्स डेमोक्रेसी इट सेल्फ. एक्झॅक्टली. बट डेमोक्रेसी आयली ताजी मागीर डेमोक्रेसी दुसरें कितें तरी आयलें जाल्यार ते सोशल मिडिया अशी एक हें आसा. आतां हालीं इंडियेक एक फॅशन जालें की कितें आमी कित्याक तरी शांघाय करया, कित्याक तरी चायना करया, कित्याक चायना पळय काय बरें चल्लां, इकॉनॉमीक ग्रोथ इतलो आसा. तर सोशल मिडियाच्या बाबतीन इंडियन चायनाचेच हे फॉलो करचे गरज ना. आमी सक्षम आसा आमचे हे करपा खातीर. आनी जर तुमकां जर काय रिस्ट्रिक्शन घालपा सारकें दिसता आसत जाल्यार वील वर्कआवट, सगळे आमी वर्कआवट करूं शकता. सरकार म्हळ्यार कोण? सरकारांतले घटक हेजेर नात, सोशल मिडियाचेर नात, सगळे आसात. खंयचे खासदार घेयात तुमी, खंयचो हे घेयात तुमी, सगळे फेसबुकार आहात, सगळे हेजेर वर्कआवटाचेर आसात. सगळ्यांची वेबसायटी आसा. स्वता प्रधानमंत्र्यान सोनिया गांधीची वेबसायट चलता, अडवाणीची वेबसायट चलता, सगळ्यांची. इवन कालची जी घटना घडली राज्यसभेन एकामेकाक हात उखलपाचो खासदारा कडल्यान, ती सगळ्यात पयली विजय मल्ल्यान ट्वीट केल्या उपरांत लोकांक कळ्ळ्या भायर, आनी मागीर लोकांनी टीव्ही पळयले तेच्या उपरांत. सो ते वापरतात सरकाराचे घटक जे आसात ते सोशल मिडिया वापरतात. खंयच्या अर्थान तुमी हे उलयतात आनी कितें आसपाक जाय म्हणून ताचे पयलीं एक निश्चित धोरण ठरोवपाक जाय आमकां की आमी कशें आसचे ते. चायनाक फॉलो करपाची गरज ना ते बाबतींत. चायनाच्या बाबतींत कितें, चायनाच्या बाबतींत चायनाची प्रशासकीय पद्दत वेगळी आसा. वी आर इन अ डेमोक्रेटीक कंट्री. भारत हो लोकशाही प्रधान देश आसा आनी लोकशाही प्रधान देशान अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याक सगळ्यात व्हडलें म्हत्व आसा. चायनाक तुमी लोकांचो आवाज दाबू शकतात, भारतांत तसो तुमकां अधिकार ना. लोकांचा आवाज दाबपाचो अधिकार ना. त्यामुळे चायनाचे जर आमी हे करूंक हांगा जर अशें केल्यार आमी आमच्या लोकशाही पद्दतीकूच हांगा सुरुंग लावपाचो हो प्रयत्न. हे खूब लोकांक कळपाक जाय की चायना आनी इंडिया हाजी कंपॅरिजन जावपाकच शकना अशें फ्रिडमाच्या बाबतींत तरी. दुसरें एक आसा की आतां सोशल मिडियाचेर डेमोक्रेसी आनी सोशल मिडिया एक वेट जाता. इंडिया स्टील म्हळ्यार 1947 आशिल्लें, आज सुद्दां इंडिया स्टील लिव्स इन विलेजीस. तर सोशल मिडियाच्या बाबतींत तुमकां अशें दिसता की अर्बन अपर मिडल क्लास किंवा असो एक सेक्शन इज बेसिकली इन सोशल मिडिया. तर इंडियेचे डेमोक्रेसीत सोशल मिडियाचे रेलेवन्स कितें? जेन्ना गांवां रावपी लोक जांचे कडेन नेटाक एक्सेस कितले आसता आमकां खबर ना, तर वॉट इज द रेलेवन्स? तुमी एक फर्स्ट क्लास प्रश्न हो विचारलो. कितें जाता की सोशल मिडियाचेर जे प्रतिनिधित्व करणारे माणूस आसात ते शहरी भागांतलेच आसात. सोशल मिडियाक नेट कनेक्शन, इंटरनेट हे महत्वाचें आसता. इंटरनेट शिवाय खंयचोच मनीस सोशल मिडियाचो प्रतिनिधी जावं शकना. आणि भारतान सद्याच्या परिस्थितीत जर तुम्ही पळयशात सरकारी हेचेर कितकेंय सांगतात ते आमी अमूक गांवान अमूक कनेक्शनां पावयलीं, अमूक गांवान अमूक इंटरनेट पावयलो, पूण ज्या पद्दतीन देशांतल्या खेडेगांवां पर्यंत ह्या इंटरनेटाचो प्रसार जावंक जाय तो जावंक ना. जेन्ना खऱ्या अर्थान ह्या इंटरनेटाचो प्रसार खेडेगांवांत जातलो न्हू तेन्ना सोशल मिडिया आतां जी दिसता न्हू त्याच्या पेक्षा तुमकां मातशी वेगळी दिसतली. तेन्ना शेतकरी आपल्या मनातली गोष्ट सोशल मिडियाचेर व्यक्त करू शकतलो. तेन्ना खंयचो तरी एक गरीब भुरगो तेका शिक्षणाच्या बाबतींत कितें तेचेर अडचणी येतात, कितें तेचे समस्या आसा हें व्यक्त करू शकतलो. आनी ती ही काळाची गरज आसा. आतां सद्या कितें जालां की फक्त शहरी भागा पुरती हो इंटरनेट आनी सोशल मिडिया हो रेस्ट्रिक्टेड जाल्या कारणान एक पद्दतीचें वेगळेंच वातावरण आमकां दिसता की हें अशें काय, भारत आमचो हो असो काय, किंवा गोवा हें आमचें अशें काय. ग्रामीण भागांतल्या लोकांक अजून तेतून अभिव्यक्ती आपलें मत प्रकट करपाची संदी मेळना. आता इंटरनेट आपले कंप्युटर लॅपटॉप सरकारान उपलब्ध करून दिल्या, पूण थंय इंटरनेट आसा काय कितें, त्यामुळे पयलीं ह्या इंटरनेटाची जेन्ना खेडेगांवां पर्यंत प्रसार जातलो तेन्ना खऱ्या अर्थान लोकांचें प्रतिनिधित्व आमकां पळोवपाक मेळटलें. आनी तेन्ना म्हाका दिसता की ही विकृती
खूप प्रमाणात कमी जातली आणि खरे सोशल कॉज जे लोकांचे आसात, खरे जे प्रश्न आसात आयज खेडेगांवांतल्या लोकांसमोर, ते प्रश्न ह्या सोशल मिडियासून प्रकट जावपाक लागतले. माझे मातशें वेगळें मत आसा. सोशल मिडिया पावपाक लागल्या गांवांनी. फेसबूक मोबायलाचेर उपलब्ध जाल्ल्या कारणान पयली गजाल. दुसरी गजाल, डिश जे तरेन पावले गांवागांवांत, अळमी ती सगळी पावली, तेच तरेन सोशल मिडिया सो इंटरनेटूय आहा ते बेगीनच पावतले, तितून कांय येना. आनी गांव म्हळ्यार कितें, गांवांतलोच कोण तरी म्हाज्या सारको भुरगो पणजे रावता आनी तो सोशल मिडिया वापरता. सो इतले आमी हे जावंक जाय जाणा की बाबा गांवा कडेन पावना म्हणून पावल्या. आनी मोबायल आतां सगळ्याच्या मोबायलार फेसबूक आनी ट्विटर आसा. सो काय वेळ लागतलो त्या लोकांक भितर इन्वॉल्व जावपा खातीर. तांकां अजून खबर ना म्हणजे कशें हय. दिलीप प्रभू जसं आसा हे तांकां खबर आसा. सो आतां आपूण थंय आसा म्हणजे आपूण कितें कंटेंट घालप, आपूण कितें करप, हेजो यूज जो कसो करप आहा ताजो अजून प्रसार जावंक ना, पूण जातलो फुडल्या 5-6 वर्सांत तरी अपेक्षीत आसा की सोशल मिडिया सगळ्या देशभर आमची हें जातली जाळे ताजेर. पूण हातूंतल्यान जे पळय आतां गांवांत आमी पावतले म्हणटा पळय, आज कितें जालां, आज एक टेलिकॉम रेवल्युशन एक जालें कांय वर्सां फाटीं. आनी अशें जालें की सगळ्या पयलीं बिकॉज मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश आयिल्लो, हिमाचला पयलीं जालें. पूण एक बरें जालें की हिमाचल प्रदेशांतले एप्पल ग्रोवर जो आशिल्लो, जो शेतकरी आशिल्लो, ताका डायरेक्ट आपले एप्पल दिल्लीक खंयची प्रेसां विकता आनी आपल्याक कितलो फटयता मिडलमॅन हें कळ्ळें आनी ताजी इकॉनॉमीक उदरगत जाली. तशीच एक प्रोग्रेस सबंद भारताचो सोशल मिडियांतल्यान जावपाक शकता अशी एक आशा आमी धरया अशें म्हाका दिसता. सोशल मिडियाचो वापर जो सद्या फॉर ऑल द रॉंग रिजन जो चल्ला, म्हळ्यार आसामचे हे घे किंवा बाकीचे पॉलिटिकल जे फायदे आपले स्वताचे इंट्रस्ट जे लोक हे करून घेतात सोशल मिडिया, तातूंतल्यान ते मायंडसेटांतल्यान भायर सरून इंडियाचे सोशल मिडिया युजर्स अँड हू जनरेट कंटेंट अशें करया की ते कितें तरी बरें टुवर्ड्स प्रोग्रेस ऑफ इंडिया सोशल मिडियाचो वापर जातलो. आनी आय थिंक ऑन दॅट पॉझिटिव्ह नोट वी विल एंड दिस डिस्कशन ऑफ जर्नल स्पीक. Thank you, Patrick Bab. Thank you, Kishore Bab. And viewers, keep watching Journal Speak. Keep watching Prudent Media.